विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सांताक्रूज मतदारसंघातल्यो पंचायतीच्यो इमारती मोडकळीक पावल्यात आनी ताका लागून लोकांक भंय आसा असो प्रश्न सांताक्रूजचे आमदार टोनी फेर्नांडीस हांणी पंचायत मंत्र्याक केल्लो। तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन जाप दितना सांगले, सरकार राज्याचो उत्कर्श करपा खातीर वावुरता। सामकी गरजेची कामां आमी पयलीं घेतात। सांताक्रूजांतल्या 2 पंचायती मदीं एका पंचायतीचें काम आमी बरे तरेन करतले अशें तांणी सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। My question is whether the government is aware that some of the panchayat building in Santacruz constituencies are in deliberate condition and are posing a danger to the staff and the locals. Speaker, sir, I wanted to know whether the department have any formality guidelines to ensure safety of the deliberate panchayats building in view to make the safety for the staff. कित्याक ही पंचायत आमची सांताक्रूजची आहा ती सगळे कोपशेच सकयल पडटा। जेन्ना सरपंच आशिल्लो तेन्ना हांवें प्रोपोजली धाडल्यो, बट थिंगा कांयच जावंक ना। दीस वॉज इन 2012 हें अशेंच आहा। तेन्ना तुमचे कडेन हेचेर कितें what are the measures you are going to take on this? Speaker sir, मान्य आंतोनियो फेर्नांडीस आमचो सांताक्रूजचो MLA तेकाय खबर आसा आनी आख्ख्या गोंयान खबर आसा। अंडर दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम जी आमचे लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आहात तेन्ना काडले तेन्ना ऑलमोस्ट 50 मायल्स पंचायत हॉल म्हण नाका, पंचायत घर म्हण नाका, मार्केट म्हण नाका, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे विलेजीस कोणेसून प्रपोजल येता आमी बांदीत आसा। आमी 2.5 करोड दिता आनी हाल्ली ते कॅबिनेटी अजून येयल ना कित्याक आतां फंड्स मातशे प्रपोजल आहा म्हूण आमी इवन इन्क्रीज करून 3.5 कोटी करपाचे आसा। 40 करोड पंचायती कडेन ते पयशे धरून एज अ डेपॉझिट सो दॅट फ्युचर मेंटेनन्स सारखे जावपा जाय। आता तुझ्या बरोबर आहा आमी। तू म्हाका हावसाक इन्शुरन्स करूंक शकता, म्हाज्या 3 पंचायती म्हाका 3 पंचायत घर दिता काय म्हणून तू? स्पीकर सर, मान्य टोनी फेर्नांडीस तो सांगता ते बरोबर आसा। तेका खरें काळजी आसा लोकांची कामांची। पंचायतींनी कामां जावपा जाय, दुसरीय कामां जावपा जाय। उदका आसून दी, लायटी आसून दी, रस्त्याचे तो प्रत्येक इश्यू मांडटा, तेजी तोखणाय करता आनी तो सांगता म्हणून इनानूय आयलो म्हूण कित्याक काम जावपा जाय म्हूण। पूण हो सरकार सगळे आख्खे सबंद गोंयान सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट करता। इवन तिन्यान आहा तेंचेय हांव करता। म्हाका जे रिक्वेस्ट येता शक्य ते फंड्स पोजिशन पळोवन हांव करता। कोणा ना म्हणून ना, तेणी कोणा एकट्यान सांगचे तुमी ओपोजिशन हांव करना म्हूण। सगळ्यांची कामां केला। सध्या आमकां मातशे फंड्स अडचण येयल्ली आसा, पूण तेणे आयडेंटिफाय करचे। सांताक्रूज आनी मेर्शे दोन्ही सांगनाका, एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 आमकां पंचायत घर न्यू घेवपा मेळपा ना। एक तरी तुमकां खरें गरज आहा, तूं सांगता तशें कुडके पडटा रुफाचे, सारकी डिलिपिटेड कंडिशन, सारकी वायट परिस्थिती आसा। तुजी परिस्थिती बरें करया कित्याक तूं हिंगाय आहा न्हू।